आयज आमी हांगर आरांबोल सकयल्या वाड्यातले लोक सगळे येयल्ले आसात. आमी 31/11 ना 31/11 आमी एक निवेदन दिल्लें DIG, SP आनी DSP की आमच्या हरमळान आतां आमकां कितले 2 म्हयने जाले, 2 म्हयने जाले आमी ताका दिल्ले हे निवेदन. त्या निवेदनाचेर आमी स्पश्ट सांगलेले की आरांबोलान प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसा आनी तेचे एजंट आसात ते तांकां सप्लाय करतात. ते आयज आमी राती आमी 3 जाणांक धरले. ते आयज प्रॉस्टिट्यूशन म्हणून आमच्या फॅमिलीन भितर सरले लोकलांच्या घरान आनी ते विचारूंक लागले. तर आयज 2 म्हयने जाले हो कोणूच तेची दक्कल घेयना. हे कित्याक? हे कांयच सदमना आमकां. हे कित्याक पासत हे जायना ते की इतले दिवन DIGक दिली कॉपी, SPक दिली, DSPक दिली, तर हेचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना? आनी काल आमी लोकांनी तांकां धरून दिवन आतां तेंचेर खंयचे ऑफेन्स घातला आनी कितें घातला हें आमकां कांय सांगोंक ना. हो ते खिसर आहात ते आमी नको. पूण म्हाका दिसता जे हेराल्डाचेर पळय येयलां त्या प्रमाणे एका कोण तरी एजंट आसात. बेगींतले बेगीन हे एजंटाक सरकारान सोदून काडपाचे आनी ताका धरून आमकां दाखोवपाचें. नाजाल्यार आमी सगळो पब्लीक रस्त्यार येतल्यो आनी ह्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी एडिशन हाडटल्यो. कित्याक हे एजंट आसतना हेच्या आदी आमी केन्नाच आहले एजंट पळोवंक ना जाले आनी हे तर आज एजंट हांकां धरूंक मेळना जाल्यार सरकारान कितें चिंतचें आनी मागीर आमी लोकांक जाय ते आमी करतल्यो. दिता आमी कित्याक आमी निवेदन दिवन ती कारवाई आमी धरून दिवप हें लजेचो हें आहा. कित्याक इतले डिपार्टमेंट आमचे करता कितें? हेच म्हाजें सांगणें आहा. जाता तितले बेगीन हेंच्यांनी ऑफिसरांनी हेचेर कारवाई करची आनी जे कोण एजंट पळय कोण हाडून सोडटात हांगर तेंचेर तांकां अरेस्ट करचें. भावानी कितें सांगूंक तें सांगलां. म्हाका दिसता हे आतां आमी आतां येयलो आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशनाक खवयला तांकां कॉपी दिल्या म्हणटकूच ते एक 4 दीस वा 8 दीस थंय पेट्रोलिंगाक आसतले आनी तेच्या उपरांत मातशे थोडे दीस जाले म्हणटच ते थंड जातले आनी तेन्ना ती परत चालू जातले. कित्याक आमी तांकां हे पयलीं वचोन थंय सायडीर आमी सगल्यांनी तांकां प्रेशर घातलेलो आनी 2-3 दीस ती बंद आसली. परत आतां आसले ते तशेंच परत चालू जाला म्हणटकूच ते आतां तेचेर जाता तितली बेगीन तेंच्यांनी एक्शन घेवची. नाजाल्यार पळय ह्या आदी खूब वर्सां फाटीं वास्को बायना सगल्यांक खबर आसतली. आख्ख्या गोंयान तेंचें नांव गाजतालें आनी स्पेशली जेन्ना भुरगीं चेडवां आमच्या सैरिके वयताले कितें हाडटाले तेन्ना आरे खंयचे बायनाचे चेडू हे बायनाचे चेडू जाले ताका ती बाबडी खेतूनच आसना आसली आमची लोकल. पूण नांव कोणाचे पिड्यार जाताले? आमच्या लोकलाचे पिड्यार जाताले. ती कोण धंदो करताले तेंचे जायना आसले. आयज तीच गत आमच्या गांवची अशी जातली आनी सद्या ते पळय ती करतात ती एक्चुली सगळीं भायलीं आहात पूण आमच्याच लोकांनी ताका थंय दवरल्यात. पूण सद्या आतां तेंचे सुद्दां ते आमचे लोकलाचेर पावल्ले आहात आनी फाल्यां हेची आनीकय वायट जातली, वर्स जातली परिस्थिती आनी वर्स जातली आनी ती वर्स जावचे पयलीं ताचेर कितें तरी एक्शन जावची. आनी इतलेंच आमी मागता आमच्या पुलिसा कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन तेचेर कितें तरी एक्शन घेवन तेंच्यांनी इतल्यान ते काबार करचें म्हणून.